सोमारा वट्ट 4 उमेदवारी अर्ज दाखल। गिरीश चोडणकार आणि कालिदास वायगणकार लोकसभे खातीर, जाल्यार जीत आरोलकार आणि सुधीर कानोळकार पोटवेंचणुके खातीर। गोयचे रस्ते अपघात शेगीत वाढत आसा। फेब्रुवारी म्हयन्यात जाले सुमार 300 अपघात। 19 जणांनी जीव वगडायलो, जाल्यार 18 जण जाल्यात जखमी। देना बँक आणि विजया बँकेचे जाले विलीनीकरण बँक ऑफ बरोडात। आता बँक ऑफ बरोडा देशातली सगळ्यात मोठी दुसरी बँक। नावेलीत जीवघेणो हल्लो। झारखंडच्या बांदकाम कामगारान बायलेक मरसर बडयली। दुबावित पुलिसाच्या ताब्यांत, जखमी बायल हॉस्पिटलांत। नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा 365 चे कोंकणी खबरापत्र आणि हांव रवींद्र नाईक। आता खबरो विस्तारान पळोवया। वेंचणुके पयलींच मगू पक्षाक धपको बसला। उत्तर गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाक नरेश सावळ तळ्यात मळ्यात आसा। सुदीन ढवळीकाराक सरकारांतल्यान भायर उडयतकीर मगून लोकसभा वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतिल्लो। त्या प्रमाण नरेश सावळ तांचो उत्तर गोंयचो उमेदवार आसा। आदलो आमदार नरेश सावळ उत्तर गोंयच्यान लोकसभा वेंचणूक लडोवपाक अजून तयार जावंक ना। तो म्हणटा आपूण पयलीं कार्यकर्त्यांकडे उलयतलो आणि तांणी 5वो बावटो दाखयल्यारूच वेंचणुकेंत देंवतलो। म्हण जर आमकां समजा जर लोकसभेची म्हाका उमेद आसा तशें जर पळोवपाक गेल्यार मनांतली जर खरी जर हें सांगत जाल्यार म्हाका मनांतल्यान म्हजी इच्छा आसली चल हांगासर एक टर्म आमी केलो, आतां दुसरो टर्म आमी लोकसभेक करया की लोकसभा तरी कितें आसता ती एक मजा पळोवया। पूण म्हाज्या लोकांक समजा जर वचपाचें ना आनी धाडपाचें ना जाल्यार आमी थंय वचून कितें करता। ताका लागून तुमकां जर नाका जाल्यार म्हाकाय ना। साखळेच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार। सोमारा वट्ट 4 उमेदवारी अर्ज दाखल केले। तातूंतले 2 लोकसभे खातीर, जाल्यार 2 विधानसभेच्या पोटवेंचणुका खातीर आसात। उत्तर गोंय लोकसभे खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकारान अर्ज भरला, जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान दोतोर कालिदास वायगणकारान अपक्ष उमेदवार म्हूण अर्ज दाखल केला। तशेंच मांद्रेच्यान जीत आरोलकारान अपक्ष उमेदवारी दाखल केल्या आणि म्हापशेच्यान काँग्रेसी वतीन सुधीर कानोळकारान अर्ज भरला। गिरीश चोडणकारान लोकसभे खातीर उत्तर गोंयच्यान उमेदवारी दाखल केली। ह्या वेळार व्हडा संख्येन काँग्रेस कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। गोंयांत आनी देश पावण्याचे सतावपी प्रश्न घेवन तो लोकां मुखार वतलो अशें गिरीशान ह्या वेळार सांगलें। 3 सेट भरल्यात। पयले सेटाक आमचे आदले मुख्यमंत्री श्री प्रतापसिंग रावजी राणेजी यांनी प्रपोज केला। दुसरे फॉर्म निळकंठ हळदणकर हांणी प्रपोज केला। तिसरी फॉर्म जेनिफर मोन्सरात हांणी प्रपोज केला। सो आयज आमी 3 भरल्या आनी मागीर आनीक 2 दिसांनी आमी आनीक सेट भरतले। बीजेपीन आनी खास करून नरेंद्र मोदीन इलेक्शना पयलीं देशभर रेज केल्ले, गोंयांक रेज केल्ले आनी हे सगळे इश्यूचेर इन्क्लुडींग जो स्पेशल स्टेटस तांणी गोंयांक प्रॉमीस केल्लो। मायनींग सारको जो इश्यू आशिल्लो त्या मायनिंगाचेर भाशण नरेंद्र मोदीन प्रचारा टायमार केल्लें आनी कितलेशेच इश्यू जे तांणी मॅनिफेस्टोन प्रॉमीस केल्ले। तशेंच हे खासदार 20 वर्सां आसा। सो त्या खासदाराचे 20 वर्सांचे कार्यकाळांत केल्ले कामाची आमी डिस्कशन करपाक सोदतात। त्या इश्यूचेर आमी हें इलेक्शन झगडपाक सोदतात। जशें आमच्या नॉर्थ गोवा म्हणून उमेदवार जशें आमचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी फॉर्म भरता आसतना 3 फॉर्म भरल्यात आनी 3 फॉर्मा भितर फॉर्म भरले उपरांत जे शपथ घेता आसतना 3 फावटी 3 भाशेनी शपथ घेतल्या। एक म्हणल्यार तेणी कोंकणींतल्यान घेतली, दुसरी मराठींतल्यान घेतली आनी तिसरी इंग्लिशींतल्यान घेतली। म्हळ्यार काँग्रेस पक्ष जो आसा हो सेक्युलर पक्ष, सगळे धर्माक, सगळे पार्टीक, सगळे लोकांक घेवन वचपी लोक, सगळे जाती धर्माच्या लोकांक। भाजपाचो उमेदवार दयानंद सोपटे आड मांद्रेच्यान जीत आरोलकर पोटवेंचणूक लडयतलो। थळावे भगवती देवीचो आशिर्वाद घेतले उपरांत आरोलकारान आपलो उमेदवारी अर्ज दाखल केलो। ऑलरेडी फिक्स आहा, आमी ऑलरेडी आमची वोट बँकूय केल्ली आहा। तो खंयचे पार्टीनी खंयचे कॅन्डिडेट घातले जाल्यार आमकां काय फरक पडना। इलेक्शनान एडवांटेज कितें आहा तुम्हाला? इलेक्शनाक एडवांटेज इतलेंच आसा की ओरिजिनल बीजेपी आहा ते जे बीजेपी रिसंट बीजेपी आहा तेंच्या वांगडा ना आनी जर काँग्रेसचे 3 जाण आहात ते 3 जाणांनी एकट्याक दिलेले तेतूंतले 2 जाण तेंच्या वांगडा ना। सो हे इक्वेशनाचेर लोकूय वाजल्ले ही नाटकां पळोवन
आनी लोकांनी ऑलरेडी डिसायडूय केला की इंडिपेंडंट वचपाक तेंच्यांनी डिसायड केल्लें आहा की इंडिपेंडंट आमी वयतले. म्हाका दिसता चडशे कोण ना, 1-2 जाण आनी ते लोकल हांगासले. MGP आपाचे आहात, आप मेंबरूय आहात आपाचे, आम आदमी पार्टीचे, तसे बाकीचे काँग्रेसचे आसात, BJP आसात, सगळे मिक्स आहात. सगळे पार्टीचे लिडर्स म्हणटात ते आमच्या वांगडा. आदलो आमदार फ्रांसीस डिसोजाच्या मरणा उपरांत म्हापशेचे भाजपा तिकेटीचेर नगरसेवक सुधीर कांदोळकराचो दोळो आसलो. पूण फ्रांसीस डिसोजाचो पूत जोसुआ डिसोजाक म्हापशेच्यान भाजपाची उमेदवारी दिली. देखून भाजपाचो ज्येश्ठ वावुरपी सुधीर कांदोळकरान काँग्रेसींत उडी घेतिल्ली. अपेक्षे प्रमाण ताका काँग्रेसीन उमेदवारी दिली आनी सोमारा तांणी पोटवेंचणुके खातीर अर्ज भरलो. म्हापशेकारांक एक आयज उदरगत जाय. गेली 20 वर्सां कांय उदरगत जावना. सदांच हांव जे आमचे MLA जावं मिनिस्टर जावं CM जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना सदांच हो आवाज काडीत आसतालो, बाबा हे करपाक जाय ते करपाक जाय, जागना. पूण हे हेका लागून जो म्हापशेकारांनी आयज आवाज उठोवन आयज म्हाका जे प्रोत्साहन दिलें म्हणून आयज हांवें जे काँग्रेसी पार्टीन म्हाका प्रोत्साहन दिवन जी आपली तिकेट दिवन आयज ही उमेदवारी भरपाक म्हाका हे दिल्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानता. दक्षिण गोंय लोकसभे खातीर दोतोर कालिदास वांयगणकरान अपक्ष उमेदवार म्हणून अर्ज भरला. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. मडगांव पुलिशेन विल्कन टिकी ह्या झारखंडच्या मनशाक अटक केल्या. आपली बायलेक जिवेशी मारपाचो ताणें यत्न केलो. जखमी बायलेक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्या. हे जोडपें सद्याक नावेली रावताले. हो खुनी हल्लो सोमारा सकाळी जालो. बांदकाम मनाय आशिल्ल्या ह्या मनशान पयलीं बायले कडेन झगडे केले आनी उपरांत तिका जिवे मारपाचो यत्न केलो. खबर कळना फुड्या पुलिशेन धांव मारून दुबाविताक अटक केली आनी जखमी बायलेक रुग्णालयांत व्हेली. इन्सिडेंट जाला म्हणून की गोवान त्याच्या बायलेक असॉल्ट केला, फिजिकली असॉल्टेड हर. सो देन वी रश टू द प्लेस. शी वॉज एडमिटेड इन द PC हॉस्पिटल and from there she was again shifted to GMC. She is still in a critical condition. She is unfit for any statement. So as soon as we got hold of the husband, we got him here, we got him arrested and the Panchanama and everything is done. The FSL team was called. The further investigation is in progress. Yeah, त्याचे रिमांड घेतला आम्ही. 4 days कस्टडी मेळ्ळी आमकां. इन्सिडेंट खंय जालो? वो इन्सिडेंट जालो हांगा पलमराड नावेली आनी काल कन्स्ट्रक्शनाचेर जालो. हय, कन्स्ट्रक्शन सायटाचेर. ही सपोज टू बी अ कार्पेंटर आनी तेज्या सुपरवायझरान पयले रातचे जाले ते सकाळी. सुपरवायझरान पयले आनी देन ही गेव अस अ कॉल एंड देन वी रश टू द प्लेस. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया फुडल्यो खबरो. मोपा विमानतळा खातीर सरकारान आमच्यो जमनी जबरदस्तीन बळकायल्या. आमकां फावो ती लुकसाण भरपाय लेगीत फारीक करूंक ना. पिडीत शेतकारांनी आपल्या आरोपाचो पुनरुच्चार केला. हे जमनीन झाडापेडां नाशिल्लीं, उदका स्त्रोत नाशिल्ले वा रानटी जनावरांचो वावर नाशिल्लो असो सरकारान जो अहवाल तयार केला तो सामको फुटीचो असोय आरोप शेतकारांनी केला. मोपा विमानतळाचो पर्यावरण परवानो रद्द करपाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाक शेतकारांनी येवकार दिला. जमीन संपादीत करपा वेळार सरकारी अधिकारी पुलीस फौज फाटो घेवन आयिल्ले अशें तांचें म्हणणें. मोपा विमानतळ पीडित शेतकी समितीच्या फुडारपणा खाला शेतकऱ्यांनी निदर्शनां केली. पळयात ते कितें म्हणटा ते. प्लॅटो जो आसलो तो बॅरल लँड नसली हें सिद्ध जालें आनी हें आमी त्या AI रिपोर्टीन हेच्या पब्लीक हियरिंगाक आमी सांगलें प्रत्येक लोकांनी की बाबा रे हांगा सगळें आसा. पूण तेंच्यांनी जो रिपोर्ट केलो पळय तो आमचे कोणाचेच आयकनासतना लम सम म्हणटा तशें म्हणजे कशें आयकपाचें ना. फकत एक तो पब्लीक हियरींग म्हटल्यार एक फॉर्मेलिटी केली. आमी ह्यो स्पेशल स्टडी केली पळय तेन्ना आमकां 36 झरे मेळ्ळे. झाडां जायती मेळ्ळी कित्याक फॉरेस्टाच्या हेतूनच सांगला की पयलीं 21,700 झाडां कापपाक परमिशन येयलें. मागीर रिपोर्टान जर ना जाल्यार ही जेन्ना फॉरेस्ट झाडांक परमिशन दिता तेन्ना झाडां खंयची येयली. म्हणजे हे भशेन टोटल EIA सुद्दां तेंचो फाल्स जालो. जे लोक आमी आसले पळय तेंच्यांनी एकट्यानूय
जे कितें तेंच्यांनी कंपेन्सेशन दिवपाचें आसलें तें डिफ्यूज केलां, आमी घेवंक ना, कोणीच घेवंक ना. आनी जेणी कोणीच कंपेन्सेशन घेयनासतना जर ते म्हणटा एक्वायर करून जर तेंच्या हातीन जर जमीन गेली जाल्यार हे कंपेन्सेशन घेयनासतना जमीन वचोच शकना. आमी आमची बरे भशेन जमीन मागता, नाजाल्यार आतां कितें लिगल आमचेशीन आतां म्हणटा थंय जजमेंटूय हा, कायदोय आमचे सायडीन हा. आमकां तांकां भायर काडचें पडटलें, जावं सरकारान तांकां भायर काडून आमचो जागो खाली करून दिवपाचो. प्लस तिलारी इरिगेशनाचो जो कॅनल गेला सकयल्यान ताका कमांड एरिया आसता आणि ते कमांड एरियाच्या भितर दुसरो प्रोजेक्ट येवंक जायना, पूण हेंच्यांनी दुसरो प्रोजेक्ट हाडलो. आमचे काजू असले ती काजू आता कापले, त्याच्यावर तरी आमचे मातशे पोट चलतले. पण आमचे आता सध्या म्हणजे आणि ते काजू कापले थंय आता कांयच करूंक ना, थंय तशें घातलेले आता कसले काम ना काय ना. इतकी 1 वर्स तरी आमी खातलो असलो, ते आमचे सगळे हे केले. आणि वेल्यान हे जंगल तोड झाली, झाडां तोड झाली, त्यामुळे सगळे झरे आमचे आटलेले आहात. पाण्याची सुद्धा आमच्याकडे जास्त सोय ना, सगळे पाणी सुद्धा आमकां कमी जाल्लें आसा, पिवपाक सुद्धा आमकां पाणी ना. आणि मेन म्हणजे आमची जमीन गेली ती आमकां परत दिवपाची. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयांत रस्ते अपघात दिसपट्टे जायत चल्ल्या. फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत तर अपघाताचें प्रमाण हिसपा भायर वाडलें. ह्या म्हयन्यांत गोंयभर वाट्ट 298 अपघात जाले. 19 अपघात तर जीवघेणे असले. तातूंतले 10 अपघात दक्षिण गोंयांत जाल्यार 9 अपघात उत्तर गोंयांत घडल्या. ते भायर फेब्रुवारी म्हयन्यांत 18 भिरांकूळ अपघात जाले. तातूंतले 7 उत्तर गोंयांत जाल्यार 11 दक्षिण गोंयांत. ह्या अपघातांनी बरेच जाण जखमी जाले. तशेंच 73 बारीक सारीक अपघात जाले. आनीकूय 188 अपघात जाले, जातूंत वाहनांची मोडतोड जाली, पूण कोणाक चड मार लागलो ना. जीवघेण्या अपघातां मदीं 19 जाणांनी जीव वगडायलो. तातूंत 16 जाण दुचाकी स्वार आशिल्ले, जाल्यार एकलो दुचाकीचेर फाटल्यान बशिल्लो, एकलो सायकल चलोवपी आनी एकलो पादचारी. ते भायर येरादारी नेमांचो भंग करतल्यांक ह्या म्हयन्यांत सुमार 7,000 चालकांक येरादारी खात्यान तलावा दिली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. पर्यटन मळावयलो टॅक्सी सेवा दिवपी गोवा मायल्स ॲप सदांच टिकेचो धनी जाला. सुरवेक ताका पर्यटन टॅक्सी धन्यांनी विरोध उक्तायल्लो. आतां काळ्या हळडुव्या टॅक्सी धन्यांनी विरोध केला. ह्या ॲपा खातीर नांव नोंदणी करपाक तांणी नाखुशी उक्तायल्या. काळ्या हळडुव्या टॅक्सी धन्यांची सोमार पणजेत बसका जाली. गोवा मायल टॅक्सी ॲपाक नांव नोंदणी करपाक तांचे संघटनेन नाराजी उक्तायल्या. हे ॲप सुरू केलां ते थळाव्या टॅक्सी वेवसायिकांक काबार करपाक असो तांणी आरोप केला. कॅब आसा पळय तांकां रेंट कॅब बायकाचे तुमकां रेंट काराचे तुमकां खबर आसा जाल्यार हांगो परमिटाचे स्ट्रिक्टली बरयल्ले आसा तेंच्या की तेंच्यांनी ऑफिस उगडें करचें आनी गाडी थंय तांकां दिवची. ते येता आनी स्टेशनाचेर गाडी येता करमळे आमी जाल्यार बंद करता, आमी हाडयता, इमिजिएट पुलिसांक कॉल करता आनी तेच्या परमिटाचेर हे वाच म्हणटा. हेच्या पयलीं तांकां रोहन कालांगूटकर म्हणून कोण तरी अध्यक्ष आहा तेंचो, ताका घेवन आरटीओन सुद्दां आमी मेळ्ळे. आरटीओन सांगलें तुमी थंय आनी ते भानगडीक पडनाका म्हणून, की तुमी ऑफिस उगडें करता थंय गाडयो दिया. रेंट बॅग खंय आसूंक जाय, ट्युरिझम जे एरिया ते रेंट बॅग आसूंक जाय. आज एक एक्झाम्पल आमचा प्रिपेड टॅक्सी म्हापसा आज तेंच्यांनी आख्या गाड्यांचेर तेंच्यांनी रेंट बॅग दवरलेले आहा, रेंट कार दवरलेले आहा. हे कितें चल्लां काय म्हटलें, हांव सरकार हेचेर कितें एक्शन काय घेना. तांचे मागणेचो विचार केलो ना जाल्यार येवपी वेंचणुकेत सरकाराक विरोधात वचपाची तांणी शिटकावणी दिल्या. आमचो सारको ठाम विरोध आहा ॲपाचे. ॲप हो म्हणटा तो बंद जावचो आनी आमच्या गोंयकारांक आमचे रायट्स आमकां मेळचे. सरकार खंयचो घडटलो ते लोक डिसायड करतले आनी आमी जो सरकार आमच्या वांगडा आसतलो त्या सरकारा वांगडा आमी आसतले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. फुडल्यो खबरो पळोवचे पयलीं घेवया आनीक एक वेवसायीक विराम. विरामा उपरांत परतून एकदा तुमकां येवकार. पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बँक ऑफ बरोडा आतां भौशीक मळावयली दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी बँक जाल्या. विजया बँक आनी देना बँकेचे हे बँकेत कायदेशीर विलिनीकरण जालें. फाटल्या बऱ्याच तेंपा सावन ह्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया चलताली. सोमारा ताका पूर्णविराम गावलो. आरबीआयच्या 30 मार्चाच्या अधिसुचोवणे प्रमाण विजया आनी देना बँकेच्यो सगळ्यो शाखा 1 एप्रिल सावन बँक ऑफ बडोदा खाला सेवा दितल्यो. विलीनीकरण केल्ल्या ह्या बँकांचे 9,500 शाखा आनी 13,400 परस चड ATM आसात. The Government of India has taken a decision to amalgamate these three banks and create a new bank, which will be the third Indian largest bank in the country, which will help the economy, which will help our country to. This bank will be the largest bank in the international market, and this bank will be a very stronger bank to cater the need of the people.
After amalgamation, this from today, there will be 9,500 plus branches, 13,400 plus ATMs, and total business of the bank will be 15 lakh crore plus business is there. So total touch point will be around more than 22,000. बँक ऑफ बडोदाच्या उपसर व्यवस्थापकान ह्याविषयी अधिक माहिती दिली. Customers, those who we are rendering the services, they will get the services from the respective bank at present because technology integration is going on. पणजीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. मडगावची गोमंत विद्या निकेतन संस्था 106 वर्सांची जाली. गोयच्या सांस्कृतिक मळार नामनेच्या संस्थांमदी हे संस्थेचो नंबर लागता. संवसार पाडव्याक संस्था आपलो 107वो वर्धापन दीस मनयता. निमतान संस्थेन साबार कार्यावळींचे आयोजन केला. संस्थेचो अध्यक्ष जनार्दन वेर्लेकरान हे विशीं अधिक माहिती दिली. साहित्यीक डॉक्टर अरुणा ढेरे ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून हजर आसतल्यो अशें वेर्लेकरान सांगलें. तशेंच दामोदर अच्युत कारेंच्या नंदादीप ह्या काव्य संग्रहाचें पुनर्प्रकाशन जातलें. केशव अनंत नायक स्मृती समाजसेवक पुरस्कार श्रीमती सुमन तुलसियानी कुवेलकर आणि ती जावन आसा आमची गोंयची सुपुत्री मूळ कुवेलकर पूण तिचें नांव जावन आसा आतां आफ्टर हर मॅरेज श्रीमती सुमन तुलसियानी कुवेलकर. तिका एक पयलो पुरस्कार दितले. पिरुबाई दलाल स्मृती स्वयंसिद्धा पुरस्कार कल्पना दिवकर ह्या बायलेक मनशेक आमी दितली. आयडियल एंटरप्रेनर बायल जी आसता तिका आमी स्वयंसिद्धा हो पुरस्कार दितात. गोवा विद्या प्रसारक मंडळ फोण्या जी जवळ जवळ 105, 6, 7 वर्सां इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन वावरता आणि तिका आमी काशीनाथ दामोदर नायक स्मृती सामाजीक कृतज्ञता पुरस्कार जो फावो जाता ऑलवेज एका संस्थेक एका इन्स्टिट्यूशनाक अनुराधा पाटील तांकां हो पुरस्कार आमी गोमंत देवी पुरस्कार इन मेमरी ऑफ कैलासवासी दामोदर अच्युत कारे हांच्या नांवान आमी हो पुरस्कार दितले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. आता मारिया एक नदर हेर खबरांचेर. पळयात न्यूज राउंड अप. येवपी वेंचणुकेचे फाटभुंयेर कुंकळेचो आमदार क्लाफासियो डायसान आपल्या वावुरप्या वांगडा भासाभास केली. काँग्रेसीच्या उमेदवाराक भोवमतान जिखून हाडपाचो विश्वास ताणें उक्तायला. आतां लास्ट टायम जेन्ना 2014 इलेक्शन जालें जेन्ना BJP सरकार आशिल्लो आनीक आमगे सिटींग तेन्ना त्या टायमार आतां एक MLA आमगे राजन आसलेलो पूण तरी आसतना आमी सगळ्यांनी काँग्रेस मनशांनी जे वखदांनी आमगे काम करून आमी अबावट 700 सुमार लीड दिली कोण नासतना. सो हे फावटी एज ए MLA काँग्रेस MLA आमी कुंकळे आसा आनी म्हजे सपोर्टर जेन्ना कुंकळे म्हाका कितूय आसना पूण आज म्हजे बराबर डबल लोक आसा म्हणजे म्हणपा जाता आमी आमकां मेळटली 50,000 आनी मुगेले कॉन्स्टिट्युन्सी हांव मोर दॅन 3,000 हांव लीड दितलो. दक्षिण गोंयचो काँग्रेस उमेदवार फ्रांसीस सार्दिनान कुडचड्या बसका घेतली. कच्च्या तेलाच्यो किमती उण्यो आसतना लेगीत केंद्र सरकारान इंधनाच्यो किमती वाडयल्याचो आरोप ताणें केलो. इंटरनॅशनल प्रायस चुकवेची कितले ऑफ ऑयल कितलो आशिल्लो $118 a barrel. मागीर BJP आयलो 30-40 पावलो. पूण भायल्यान डिझल आनी पेट्रोलाक दर वीक जालो कितले पडांनी 20 रुपया मायसा. तांणी तो फायदो केलो आनी नाका थिंगा पयशे मोडलेले आसा. 1,000-1,500 आमगेले वर्कर आसतले सबोन जे आतां सायलंट आहाय ते थोडी काम करूनाय थोडे आपणागे ह्या दाखयनाय पूण तरी आसतना जी आज परिस्थिती आसा हिंगा ती तांकां बरे भाशेन खबर आसा. मात गरज आसा तांकां रेकग्नायज करपाचें तांकां आमी कोणे जाल्यार वचून मेळपाचें तांकां उठावपाचें तांकां जाच करपाचें. बरे बरे बारीक बारीक मोठे मोठे कार्यकर्ते आज भारतीय जनता पक्षान दक्षिण गोंयात येवपाक लागल्या. पयर जिल्हा परिशदेचो मेंबर जयदीप शिरोडकर हो आमदाराचो चलो 2 टायम आमदार आशिल्लो शिरोड्याचो चलो आयला. तेजे पयलीं अशीच पयर सुदेश भिसे एक उद्योजक आनीक चांदर माकाजन आनी गिरजोल ह्या भागांतलो एक 150 कार्यकर्ते घेवन भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केला. आज ह्या समयाचेर
हांव कितेश गांवकराचें अभिनंदन करता आनी तेजे सगळे वांगड्याचें अभिनंदन करता. तांच्यांनी सगळ्यांनी सांगलें म्हाका की आमकां आतां BJP जॉयन जावपाक जाय. आमी जरी इलेक्शनाक रावता जाल्यार आमच्या कार्यकर्त्यां हातूंत आमच्या लोकांची हातूंत रावता, समाजा हातूंत रावता आनी ते कितें सांगता तें आमी आयकुपाची गरज आसता. कित्याक आफ्टर ऑल वी आर लिडर्स ऑफ पीपल. At 4 p.m. we had the first randomization of EVMs. In South Goa we have 20 assembly segments and there is one assembly constituency which is going for a by-election also. So we had randomization for parliamentary constituency election as well as for bypoll of Shiroda assembly constituency. And after randomization, physical work of segregation of EVMs, that was done for almost 2 days, and yesterday and today we have, after segregation, transported these EVMs to taluka level strong rooms. So all the EVMs have gone to respective talukas, and second randomization will be close to the actual election date, and after second randomization you get to know which EVM will go to which polling station. Bureau Report, Goa 365. आणि इतल्यान हेच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवंक मेळटल्यो. ते भायर नव्या खबरां खातीर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट पळयत रावा. देव बरें करूं.